हरे कृष्ण माताजी. साऊंड ऐकतोय? साऊंड ऐकतच क्लिअर नव्हे? स्क्रीन दिखवतो तुमका? स्क्रीन दिखवतोय? वै माताजी दिसतस. ओके ओके, थँक्यू. आयचे आमगेने क्लासेस शुरू करूया. ताजे मुहूर्तमा हाजी सट्टांके चांकून श्लोक सांगिलो. इट्स अ गुड प्रोनाउंसिएशन. चांकून सट्टानी चांकून प्रेजेंट केले. थँक्स. हरे कृष्णा. ताजे आयचे सेशन शुरू करचे मुहूर्त आम्ही येले गुरुवारी सगळं एक नमस्कार सांगता. नमो विष्णुवदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनि नामने नमाचार्य पादाय कृपप्रदायिने गौरगतदामते नगरने नमो विष्णुवदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्रह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वतः सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवां. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं. श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्. ममो सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुवृता. वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च शस्त्रिय सत्पतिर्यथा. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. So Hare Krishna. Saktanke last chapter 16, chapter 17 Saktanke man Anjal Lemon Likita. That's the last portion. Yeah, Varshache. Nava Varsha se Tajem Varshache Aji Taj Bhaguta Taj Prayer Sagata Taj Murtama te Varshasa ek lagin ang tungka daketa. जम्बूद्वीपाचे ये स्ट्रक्चर ते हैं कुरु वर्षा, हिरणमय वर्षा, रम्यक वर्षा, केतुमल वर्षा, केळकाना भद्राश्व वर्षा, मागीर तेकारीत तशी हरिवर्षा, किंपुरुष वर्षा, भरत वर्षा. ओके, तर थांगा एक
डेटीज एक डेटीज थांगा असई इति म्हळ्यार थांगाचे डिवोटीसांक संतोष दिवच्याक देव थांगा वचून वास करता. आता कुरू वर्षांतू भूमी देवी ती प्रार्थना करता वराहाक मरी हिरणमय वर्षांतू आर्यमा ते कोण म्हळ्यार पित्रालो लीडर तो पांय पडता प्रार्थना करता कूर्मावताच. मागीर रम्यक वर्षा ते मनु वैवस्वत मनु प्रार्थना करता मत्स्यावताचे. केतुमाला वर्षा पंजुरारी ते आमगेली लक्ष्मी देवी तर थांगा कामदेव जावन तस ऋषिकेश म्हळ्यार कामदेवा रूपान तस तळी ती थांगा पांय पडता. मागीर मध्य इलावृत वर्षा ते दू सांगिल्याने महादेव शिवा पांय पडता संकर्षणा लॉर्ड संकर्षणाची. मागीर भद्राश्व वर्षा ते केळकारी ते हाय शीर्षा म्हणून सांगते न्ही भद्राश्व थांगाचो रब्बचो तो धर्मरायाल पूत तो थांगत रब्बता तळी तो पांय पडता हाय शीर्षाक तागेले अर्ध घोड्याल माते तशी. मागीर ताजे खाल येता ते कारता तशी हरिवर्षा थांगा वसिती करता वास करता प्रहलादू तो तागे तो प्रार्थना करता नरसिंहदेवा लॉर्ड नरसिंहा. मागीर ताच्या खालता किंपुरुष वर्षा थांगा हनुमानु सुग्रीव सगजान सई तांगेले डेटी म्हळ्यार श्रीरामचंद्र लॉर्ड श्रीरामा आणि तेंजानु भरत वर्षता खालाक ते आमगेले भारत खंडारी येता नारदू थांगस वास करता आणि तांणी नरनारायण ऋषियांका तांणी प्रार्थना करता. तळ्या हे प्रार्थना आयचे आम्ही मेन जावनु करताई तळी पहले आमका हाय शीर्षा प्रार्थना करता तळी हाय शीर्ष म्हणून सांगितल्यार भद्राश्व अजेर तुगून स्टार्ट करता तळी भद्राश्वरी सॉरी थांगा हे आता पिक्चर दाखयता ती म्हळ्यार वेदू आमगेले मधु आणि कैटबा दोन्ही डेमन्स ते वेदू घेऊन फार ओर्नुनिका ब्रह्म वचून मग्गता ते वेदू नत्तिने म्हाका हे भूमीचे नाजाल्यार हे लोकाचे पुसून चड कांय आमकां करूं जमना वेदू जाय म्हूण सांगून हाय शीर्ष वचून फायट कोरून तांचे लागी युद्ध कोरून वेदू वापस घेवन येता ते पिक्चर हे ओके. तळी भद्राश्वारी कोण पांय पडता आमगेलो सॉरी भद्राश्व वर्षारी भद्राश्वाची इज ए सन ऑफ धर्मरायाल पूत जान सर तो सांगत इथे म्हळ्यार हो तूं आमगेले धर्माचे सगळं तो डायरेक्टर म्हणून सांगते न्ही रिलीजियस ना धर्माचे सगळं तत्व जावन तो डायरेक्टर तो प्रेयर्स ते सांगत आहे. मागीर हे सगटाचे हे धर्म कोण की पालन करता तांगे हृदय सगळं प्युरिफाय करता हार्ट क्लीन करता कोण असता थांगा हार्टांतू क्लीन कोरका म्हणून सांगल्यार आमगेले आत्मा जीवात्माक चांग बुद्धी दिवच्याक चांग तत्व सांगूकय असं हाय शीर्षा देवालोच अवतार न्हय तळी सगळ्यात एक रूपारी एक वेळेरी एक युगांतू देवान ऐकतवे
प्रॉब्लम ना वही ओके एक युगांतू नाल एक सिच्युएशन आहे ना पडे एक रूप धारण करता तळी तशी तळी मागीर हे सांगता तो श्लोक म्हण जालो अहो म्हण सांगू न्हू अहो विचित्रम अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम अहो यू आर वंडरफुल तू यांची आम्ही जम्बू द्वीपाचे घटना सगळं लास्ट क्लासान सांगिले ते चोयल्यार आमकां विचित्र म्हणून दिसता न्हय देवाले ते क्रिएशन नाले ते एक्शन देवाने क्रिएशन म्हणून सगळं इट्स वंडरफुल आमकां कसं इमॅजिन करून आणि देवाली इनकन्सिवेबल नाजाल्यार मेटेरियल एनर्जी म्हणून सगळं उतली पावर जाणू देवान हे जम्बूद्वीप नाजाल्यार हे भारत खंड हे भूमंडल सगळं सृष्टी केली तवळी सांगता हो तुगेले उतुले वंडरफुल ऍक्ट तुगेने आनीक फूलिश मेटेरियल नाजाल्यार हे भौतिक लोकांक जनांक कांय ते तुका मनान जायना मुखारी मरण येण रबिले एकटो आमकां जाय जाल्यार भय्य म्हणल्यार मरण जिवितांतू आमगेने भय्य म्हणून सांगिल्यार मरण तर ते मुखार मरण येण रबिले सरी आमगे भौतिक लोकांतू नाल्यार भौतिक जन ते मना करनाय तांणी दिक्कत आय तांणी तांगे बिझनेस नाजाल्यार तांगेले दुष्ट विचार जावन तांणी मुखार वताय तांकां तांगे जीवन कशकी तांकां संतोषान तांणी एन्जॉय करता म्हणून सांगताय तांकां कोणाक तुका मनान जायना आमगेले हांगा सांगत इति म्हळ्यार आमगेले भारत वर्षांतू हे चडस न्हय तवळ तांकां मुखारी हांगे बिझनेस कोरका दुड्ड कोरका सगळं म्हूण सांगू न्हू करताय नंतर तांणी देवा मना करनाय हे आतां देवा उतरी सृष्टी नाजाल्यार ते जाल्यार लेवलार तांणी देवा मना करनाय तांणी आतां लर्नड पर्सन्स वदंती विश्वम कवय स्म नश्वरम कवय म्हणून सांगिल्यार लर्नड सेजस तांकां सरी तांणी सरी हे मायेन येताय तुगेले हे उतलेंची हे दिकून नाजाल्यार तुगेले हे ऐश्वर्य दिकून तांणी सरी मायेन येताय तांगे नॉलेज उतलेंची एडवान्स नॉलेज आसल्यार सरी तांणी सरी तांकां मन तांगेने मायेन येता तांकां मनान जायना तवळी आमगेले म्हणटा आसले लाळां कशी मनान जपच्याक न्हय प्रार्थना मागीर हांगा उतले सगळं लोक उतले छान करून हांगा सृष्टी केली क्रिया सृष्टी केली नाजाल्यार लोकांक उतली सृष्टी करूं जाल्ले तें जाल्यार आसतना तुगे कांय ना तांदू तूं तांतू तुका न्हू तुका कसं अटॅचमेंट ना तुगे म्हूण सकटे सांगताय देवा कशें तुका तांतू कसं ना भगवान म्हळ्यार तुले एक क्वालिटी तिगे रिनन्सिएशन त्याग ना देवान हे सगळं सृष्टी केली जाल्यार देव ताका कसले अटॅच्ड न्हय देव तेवेंच्यान कसले अटॅच्ड न्हय हे यो भद्राश्रवा हे सगळं प्रार्थना करता आनीक तुवें डेमन्स ते डेमन्स मार न्हू हांव सांगिलें मधुनी कायटप म्हळ्यार डेमन्स मार न्हू तूं वेद तिरच हे वापस हाका दिलें ब्रह्माक ब्रह्मान उतुलें मागिलें म्हाका हे वेद जावंका म्हूण सांगू न्हू तूं हे केलें म्हूण प्रार्थना कर न्हू तुका वेद हाड दिता तें हे पिक्चर दाखयल्या मागीर येता थंगा आमगेलो लॉर्ड नरसिंह लागींचे हरिवर्षांतू येता लॉर्ड नरसिंहा पासून चट्टांक छान कळता न्हय तव कर कमल वरे नखा अद्भुत शृंगार
दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. तशी नरसिंहा पाय पडता कोण सनु प्रह्लाद. प्रह्लादा संगत देऊ नरसिंह यो प्रह्लाद संगत देवालगी हो तू महाभागवत तू महाभागवत टॉप मोस्ट डिवोटी कोण प्रह्लाद. तू सग प्रह्लादा क्वालिटी तर सांगत आहे आद्यम क्वालिटी तो ग्रेट मॅन आसरी असून ना उतलेची यू आर ए महापुरुष गुणभाजना म्हणून सांगत आहे का गुणाचे रिसर्वयर म्हणून सांगते नी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेट मॅन त्यांचं सांगत आहे. मागिरी तगेले ताण प्रार्थन कोरनु 21 जनरेशन तगेले अब्बोले जनरेशन खल्लाचे जनरेशन ऑलरेडी लिबरेटेड. ताका नरसिंहदेवान दिलेले प्रॉमिस तुगेले अप्पाक नाले तुगे बापाक अक्का आनु तुगेल बाप सुक मारलो जाल्यारी तू एक डिवोटी दिकून ये दैत्य कुलांदू एक उतलोची सुप्रीम यें जावनु एक डिवोटी इला दिकूनु तुगेले 21 generation up and 21 generation down अनियमचे लगे तू ऑलरेडी सॅंक्शन म्हणून सांगता तू ऑलरेडी त्यांनी गॅरंटीड म्हणून सांगता. तशी महाबली कैरी आमकां कळटा तागेल नातू तळी तशी तळी ये जावनु ओम नमो भगवते नरसिंहाय प्रह्लादू प्रार्थना करता ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे तेजसे तेजस तेजसे आविर्भाव म्हळ्यारी तू सक्ताचे हृदयांत आयलो वज्र नका वज्रदंश तुका थंडर बोल्टा मट वज्र मटची आसलेले नांकुटै दंतेस ते नरसिंहा पासून हांव चड कांय सांगूचे ना सगळ्यां हांव कळटा न्हय सगळ्यांक कळटा तेजे पासून नरसिंहदेवा पासून नाजाल्यार नेक्स्ट येता 7th चॅप्टर एक लगीन दिकुया तर सगळ्याचे हर्दान तुकून असुर जावन आसलेले आग्रोह डेमोनिक डिसायर कर्मशायन रंधाय तमोग्रास ग्रास ओम स्वाहा तू ते काण पेल्लांगलतलो तू ते ड्राइव अवे तुगे तंगेले इग्नोरेन्स अज्ञान तू काण पेल्लांगलतलो अभयम आत्मनी भूयिष्ठ ओम श्रौम म्हळ्यारी तू आमचेरी दय दकय आमका भय्य नतीन करी म्हणून सांगता आमगेने एक भय्य म्हणून सांगल्यार मरण आमका मरणा भय्य नतीन कोरका खै मागिरी सक्ताले मनान तू भक्ती डेव्हलप कोरका आणि तो सांगत इथे म्हळ्यार मे एवरीवन नॉन एनवियस प्रॅक्टिसिंग भक्ती योगा सगळे भक्ती चोडोई म्हण सत्य नव्हे तो तागेले अंतू तागेल स्कूल मेट्स कोण सगळं असुरांचेर दुवसिने प्रह्लादानी तो थांग इथे करतालो ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय तावळी तागेल क्वालिटी म्हणून सांगल्यार वेगळांक छान कोरता वेगळांचेरी नन मद दिवंका मागीर वापस आम्ही दोग जाण आसल्यार आगे पासून तो वे तागे पासून यो वे आता तमे तुका छान जावो तुका देव छान करो तेची तागेले तोंडान तुका नेताले वेगळाचे चांग क्वालिटी नाले चांगा पासून तागेल मन शांत जावो
आता कोणेय तागेले बाकी कोणेय ताजे कुटान तू चा हे टर्बुलंट नाल्यार मन अशांत जावन आसल्यारी तो पांय पडतलो वेगळ्यांचांग जावो म्हूण सांगून पांय पडतलो तशी भक्ती योग करूक सगळ्यांक येल तागेन मन सगळं शांत जावो आनीक तांकां भक्ती चोडोवच्या जावो म्हूण सांगून हे करता हे साधारण एक वैष्णव क्वालिटी ती एक प्युअर वैष्णव क्वालिटी अर्ली आमी सांगिल्लें मेटेरियल तांकां बिझनेस कोरका नाजाल्यार तांकां दुड्ड कोरका तांकां देवा पासून आलोचना करूंक टायम ना ह्यो प्रहलाद कशी वेगळ्यांच्यान जावो देवा सगळ्यांक मन्ना शांती जावो तांगेलें बुद्धी चांग जावो बुद्धी ते बुद्धीन let them each other's welfare तळी तांगेल पासून आम्ही आमगे पासून त्यांनी तशी चांग चांग जावो म्हूण वेगळा बल्ला पासून कसं ना मागीर कोणाक हे लोकांक कोणाक एक तख्त केले घर धार धन बायल नाजाल्यार तेसर कसन अटॅचमेंट पाळणा हो कृष्णा म्हूण तो पांय पडटा तो आमकां सगळं तेंचे अटॅचमेंट मिगेन घर मिगेल बायल मिगेन चेडू मिगेल बामूण मिगेन फ्रेंड्स म्हणून एक अटॅचमेंट येता तें पाळणावो म्हूण सांगून पांय पडटा तो तळी एक भक्तान तशी पांय पडा पडे देव डेफिनेटली ते भक्ताक प्रीती करूक ते जनाक तांगेल जन अंतकून तागे मन अंतकून ते मोहू सगळं नाल्यार षडारी काम क्रोध लोभ मद मोत्सर्य ते सगळं काणू निवारण करता आनी ताजेरी भक्ती हाडता तळी हे मागीर सत्संग हे ग्लोरी आमी देवाले पासून आयकना पडे आमकां कसं असोसिएशन जायी म्हूण ते असोसिएशन मेळना पडे आमकां कशी देव आमगे हृदय येता असोसिएशन ओनली विथ असोसिएशन डिवोटी असोसिएशन मात्र पुरो आमकां बाकी कसं अटॅचमेंट पाळना हो कृष्णा आता ते आमगेले मन्ना तुले दुष्ट विचार सगळं वच्चागा आमी पयलीं आमी सांगिल्लें गंगा वचून नाव का गंगा वचून नाल्यार भारच्यो चिकोल सगळो वतलो हृदयान तुला चिकोल वचूका जाल्यार हरिनाम मात्र चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाधनम सर्वात्म स्नपनम वंदे श्रीकृष्ण संकीर्तनम सगळं वळेरी संकीर्तन कोर मागीर तशीच आमगे संगत ते एक उतलेंची देवान उतलेंची आमचेली मर्सी दाखयना पडे कोणय जाल्यार ते मर्सी नक्क म्हूण सांगतलो नाल्यार करुण नक्क म्हूण सांगतलो तळी देव यो प्रार्थना करता म्हळ्यार तुगेले सत्संग तुगेले गुण नाजाल्यार तुगेले नाम सगळे मना कोर न्हू ते केदनाय चांट कोरोई म्हूण सांगता मागीर डिवोटीज हॅव ऑल गुड क्वालिटीज एक डिवोटी म्हूण सांगल्यार आता योच प्रहलादा क्वालिटीज वेगळा चांग जाव का म्हूण मात्र प्रहलादाल प्रार्थना तशीच नॉन डिवोटीसांक कसली क्वालिटीज आसूना तांकांय सगळं हे सांगिल्लें म्हणटची कशी चांग कोरका म्हणून तो सांगता मागीर आसा तुगेले ग्रेटनेस देवा कशी प्रशंसा हे करता अप्रिशिएट करून उलयता लॉर्ड हरी द सोल ऑफ एम्बॉडीड बिईंग्स एक आमकां इतलें म्हूण सांगल्यार आमगेले जीव म्हूण सांगिल्यार केदनाय देवाल सर्वेंट जीवात्मा म्हूण सांगिल्यार देवालो सर्वेंट आवर वन एंड ओनली मिशन इज द सर्वीस डिवोशनल सर्वीस तर ते आमकां मेळना नाल्यार आमगेले जिवा मेळना म्हूण सांगना फुडें जीव आगे तडतड येता जिवाक कळना जिवा इतली कोरका म्हूण कळना तर ते मेळका जाल्यार आतां सांगता म्हळ्यार
देवाले महिमा नाजाल्यार देवाले पसून आमी चांट करताय जाल्यार ते जिवाक एक हे येता रिज्युनेटिंग नाजाल्यार ताका एक उणर्व येता ताका एक इति म्हूण सांगताय तो ताका जीवस्व येता ऊर्ज तशी ताका प्लेशर संतोष ते सगळे येता ते आमगेले एक्झाम्पल इति म्हळ्यार एक सिसरी म्हळ्यार क्रॉकडायलाक उदकाय आसतना तिका भयंकर पावर आसतना तिका उंच हाण घाल्यार तिका कसं करू जमना तिणं कोणा चाबूक येमना तिणं काय करू तिगेन पावर म्हूण सांगले उदकांत तशीच आमगेले हृदयांत आमगेले देव परमात्माक आमकां तिगे जाय आमकां ते मेळका तेजी प्रार्थना हे करता हरिनाम कीर्तन कोरका नाजाल्यार हांगाय तो तेंची सांगता तस्मा रजो राग विषाद मन्यो मनस्पृहा भय दैन्य आदिमूलम हित्वा ग्रहां संस्कृति चक्रवालसं वालं नरसिंहपादं भजताकुतो भयं आमगे भय आमगे मनांतुले ही आग्रोह नाले कसलकी आशा ती सगळी काणपेलांगाक हो आनीक आमकां कसन राग म्हूण सांगताय अटॅचमेंट पावना म्हूण सांगताय विषाद म्हळ्यार दुःख पावना म्हूण सांगताय मागीर मन्यो म्हळ्यार कोप हे सगळं काणपेलांगाक हो कृष्णा हो नरसिंहा म्हूण सांगून पांय पडताय ओके ते जावन येता हांगा येता कामदेव कामदेव येता ते केतुमाला वर्षारी कामदेव बेसाला आनीक लक्ष्मी देव कामदेवा बायला लक्ष्मी देवी ती सांगत हांगा किती म्हळ्यार कामदेव हांगा उत्तुंजाणस म्हळ्यार प्रजापती संवत्सरा तागेले चेडू तागेले ಚೆಲ್ಲಿ ಯೋಜಾನು 36,000 चेडू ताळी एकेकलांक एके दिसाक एके जाण पूजन करता एके लाईफ टाइमाक एके जण पूजन करताय तांकां आनीक एट द एंड ऑफ इयर his daughters become agitated by the Lord's काल चक्र ते काल चक्र म्हूण सांगून देवाले चक्र नाजाल्यार देवाल सुदर्शन नाजाल्यार देवाल ते टाइम काल चक्र म्हूण सांगता ते दिकून ताजे पावर दिकून तांणी एजिटेट जाता तांगा भारी दुःख पामता नाजाल्यार तांगेले ते तागेले चेडू तागे पोट्टान हुन चेडू अबॉर्ट जावन वता म्हूण सांगताय तळी तांणी करताय ते म्हळ्यार नाईट टाइम देवी लगी वचून सेवा करताय तळी रातीची जोली नाजाल्यार राती सेवा करना पडे तांकां ते जाय जाल्यार आमी रातीचे तशी एक प्रार्थना करू पण प्रार्थना करचे टायमार एन्जॉय करू पण हांगा तांणी प्रारब्ध कर्म म्हूण सांगून तांणी तांगेले ते राती तांणी एन्जॉय करचे त्या टायमार प्रारब्ध कर्म म्हूण सांगता एन्जॉयिंग दॅट लँड because the night acts as the cause of enjoyment. The karmas, they are called fetuses of daughters. The karmas, the enjoyment, the karma, tani sangatai fetuses of daughters. चेडू म्हूण सांगताय लास्ट तांणी ती करता म्हळ्यार ते एन्जॉयमेंट होल टाइम तांणी एन्जॉय करताय आनीक चेडू वताय तशी कामदेव म्हूण सांगला सगळ्या रिते तो फुल्ल हांगा सांगपासून तो कामदेव म्हणून तुलाची ब्युटी तागेली हँडसम नाल्यार तागेले ग्रेशियस मोमेंट ते सगळें जावन हिजे लगी लक्ष्मी देवी लगी एन्जॉय करतात
लॉर्ड कामदेवा प्लीजस रमा जावन ती लक्ष्मी देवी थंगा एन्जॉय करता विथ अ ट्रान्सेंडेंटल सेन्स. आमकां तें कांय इमॅजिन करूं जमना. तांगे ट्रान्सेंडेंस म्हूण सांगिल्यार आतां रासलीला नाजाल्यार देवा लागीं गोपिका मार कशी तांणी एन्जॉय करता म्हूण सांगिल्यार आमगेन मन ना तूं नाजाल्यार आमकां तें क्वालिफिकेशन ना तितलेंची सांगूक जावो देवाल एन्जॉयमेंट इज टोटली डिफरंट. आमी हे मेटेरियल दोळ्यांनी नाजाल्यार मेटेरियल सेन्सान तांगेन एन्जॉयमेंट म्हूण सांगताय. Totally, the material enjoyment is different from transcendental enjoyment. The Lakshmi always, during day, she is accompanied by Prajapati Samvatsara's sons, and night she is accompanied by daughters. Absorbed in devotional service, she chants like that. Om Ram Hrim Hrum Om Namo Bhagavate Hrishikeshaya सर्व गुण विशेष म्हळ्यार सगळ्यांक सर्व गुण विशेष विलक्षितात्मने द सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल बॉडीली नाल्यार मेंटल अँड इंटलेक्चुअल ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करच्यो कामदेव म्हूण सांगता. वेरी मास्टर ऑफ अंतकरणाचो मास्टर ऋषिकेश म्हणून सांगताय. सगळे सेन्साचे कंट्रोलर. ओके. षोडश कलाय 5 सेन्सेस आणि 11 सेन्सेस. 5 ऑब्जेक्ट्स अँड 11 सेन्सेस. षोडश हे सगळे सेन्सेसाचे कंट्रोल मागीर छंदोमयाय सगळं एन्जॉयर ऑफ रिच्युअल सगळं आम्ही करचे यज्ञाचे कर्माचे सगळं तो एन्जॉय करता. मेंटेनर अँड सप्लायर ऑफ नेसेसिटी आमगे जीवनाक जाय जाल्लें सगळं अन्नमयाय म्हणटा ताजे अर्थ. आमकां जाय जाल्लें अन्न दिमचो नाल्यार अमृतमयाय. आमगेले इटर्नल शाश्वत जावन आसली लायफ ती जाय म्हळ्यार तो दिता. सर्वमयाय सगळ्याकी ऑल पोटेंट नाजाल्यार सर्वय तोच म्हूण सांगता. सहसे पॉवरफुल म्हूण सांगता. ओजसे बलाय तो आमगेले बॉडीक सेन्साक स्ट्रेंथ दिता. ताळी कामदेवा पासून प्रार्थना करतात. मागीर ते सांगता he supply all necessities for devotees. एक डिवोटीक जाय जाल्लें सगळं देव दिता. अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं तेनो सांगता. तेशी सांगता हांगा मेटेरियल हस्बंड आर डिपेंडंट ऑन यू. कामदेव पांय पडताय कोण मेटेरियल हस्बंड्स. विमेन हू वर्शिप कोण की बायलो म्हाका शियेसलो बामूण जावका ताण म्हाका प्रोटेक्ट कोरका ताण म्हाका बोर न्हू दामू दिवका नाल्यार तशी एके कुटाची एके बायलो वची न्हू ताचे लेगी प्रार्थना करता. ते सांगता ती म्हळ्यार एसल फ्रुटिटिव्ह कामेस्ते हृदय भजन्ते अन्य देवताः. ताका देव सांगता 7th चॅप्टरांत तावळी आवत तांकां तें दिता आनी अन्य देवता वचून एकेकल्यांक हें दी तें दी म्हूण सांगत जाल्यार तांकां सगळं आवंत मिगेन पावर तांकां दिता. तेच सांगता आनी एकेकल्याले वचून म्हाका हें दी म्हाका हांग घर दी नाजाल्यार म्हाका उतले चेडूं दी नाजाल्यार उतली बायल दी आनी तो सगळं दिता. तेन्ना ताजे डिस्क्रिप्शन ह्या श्लोकांत नेर्थ सांगिल्लें कशी तेच कूड जाय अशें डिवोटीसांय ती जाय म्हणून देवाक कळटा. ए रियल हस्बंड इज फियरलेस. एक रियल हस्बंड जाल्यार कोण ते ओनली लॉर्ड. ते गोपिका मारांक कळटा वृंदावनांत गोपिका मारांक कळटा हू इज रियल हस्बंड. तांणी तांगेल बामण मारांक सोडून तो कृष्ण तांणी सगळं कृष्णा मागल्यान घेवन
तांकां कळटा गोपिकमारांक कळ्ळें कोण की रियल हस्बंड म्हूण ताळी तशी सांगता हांगा तूं तर रियल हस्बंड लक्ष्मी देवी पांय पडता तशीची आमी अशी ती लक्ष्मी देवी ती करता म्हणून सांगला री ती गेले डिवोटीज कोण की नारायणाक नाजाल्यार कोण की तिगे बामणाक प्रार्थना करता नाल्यार पांय पडता तांकां मात्र ती बूण दिता बाकी हांगा सांगताय ती म्हळ्यार ब्रह्मा शिवा बाकी देवी देवता सगळे डायमंड्स सगळे परफॉर्म करताय एके यज्ञ तपस सगळं करताय പക്ഷേ मिगेन बेंडिक्शन जाय म्हणून सांगून मिगेन हे मिगेले ऐश्वर्य नाजाल्यार मिगेन हे जाय म्हणून सांगून कोण सेन्स ऑब्जेक्ट्स सेन्स एन्जॉय करू सेन्स ऑब्जेक्ट्स एन्जॉय करू कोण ब्रह्मा शिवा आनीक अनदर देवता सगळं बाकी सगळं तुलकी देवता वायू पवन सगळे तांचे सगळे लक्ष्मी देवी लेवचून पांय पडताय बट I do not favor anyone हांव कोणा हें करना unless they surrender to your lotus feet दिखला तिगे बामणा लागी नाल्यार तिका तिगे बामणाक तेन्ना हांगा सांगताय लक्ष्मी पांय पडल्यार मस्त दुड्ड मेळटले खंय ती चयता तिगे बामणा तुमी पांय पडताय म्हणून तिगे बामणाक तुमी पांय पडना जाल्यार लक्ष्मी देव देन वतली आम्ही घरकड जाल्यार ऐश्वर्या सगळो देवला गो सांगताय ती चयता तुम्ही थांगा व्यंकटपतीक नाजाल्यार तुम्ही व्यंकटरमणाक नाजाल्यार तुम्ही नारायणाक पांय पडताय म्हणून चयतली ती तुम्ही देवा थंग देवलाय नाजाल्यार ती ताजे पडा देव वतली ती तशीच सांगता सिन्स I meditate on you हांव तुजेर मात्र ध्यान करता कळ्ळी तुका पांय पडना तिलेला आळांक हांव कसन बुन्स दिना ते आमी केदनाय अर्थ कोरता कळ्ळें आमी लक्ष्मी पूजा सगळं करताय अशें लक्ष्मी पूजा करता जाल्यार लक्ष्मी देवी लेखीत योचना करताय तूं मिगे बामणा पांय पडतवे ओके आमी लक्ष्मी पूजा सुमंगली पूजा सगळं पूजा करताय आमी बरें लक्ष्मी पूजा सगळं करताय बट हियर इज द मेन फॅक्ट तुम्ही कोण की मिगे बामणाक पांय पडना जाल्यार हांव तांकां खसन फेवर करना म्हूण सांगता म्हाका तुगेलो अनुग्रह दी ओ देवा म्हूण सांगता ती तुगे हात मुगे माथ्यार दवरी म्हाका अनुग्रह दी म्हूण सांगता तशी लक्ष्मी देवी हांगा प्रार्थना करून जाल्ली तिगेलो नेक्स्ट येता हें कोण ಒಳ್ಳೆ ಫಿಶ್ ನೋವೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಶ್ ದಿಕ್ವತ್ವೆ मत्स्यावतार माताजी मत्स्यावतार yes yes प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदं विहितवहित्र चरित्र अखेदं केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे मत्स्यावतारू सांगता हांगा वैवस्वत मनु पांय पडता हांगा ताणाचे मूर्तमयी चक्षुषा मन्वंत रावळेरी ताणा मत्स्य दिक्किलान आता दुसरे तो हांगा जंबुद्वीपार दिक्कता Pure devotional service Manu chants always the मत्स्यावताराक मंत्र ते म्हणटा तो तू सात्विक हे सगळे कृष्णाले क्वालिटीज तांणी सांगताय हांव अशी श्लोक अशी सांगत म्हूण मात्र आमकां कळटा कृष्णाल डिस्क्रिप्शन नाजाल्यार कृष्ण कोण म्हणून सगळं आमकां कळटा जाल्यार तो सत्वाय तू सात्विक जावन आसा फुल
मागीर ही इज ओरिजिन ऑफ ऑल लायफ. आमगेलो प्राणाय म्हूण सांगता. आमगे सगटाके जीव दिता तोच म्हूण. मागीर आमकां बल दिता बलाय. सहसे अंतुय सहसे आमी इकिने तंतुय सहसे दिकिने. मेंटल पावर दिता. मागीर ओजसे आमकां सेन्स साक आमकां एबिलिटी दिता. आनीक महामत्साय यू आर द महामत्स म्हळ्यार यू आर द gigantic fish. मागीर सांगत इतले म्हळ्यार यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर. सुप्रीम कंट्रोलर आमकां कळटा न्हू हें सगळें आमकां कळचें. सुप्रीम कंट्रोलर आमी उतून ग्लोरिफाय करता जाल्यार तुतलेंच देव आमचेर प्रीत येता. आमी सगळं अशी बावली बावली खेळ वचून पपेट शो त्या पपेट शोवाचे म्हणटाची वी आर द पपेटियर कंट्रोल. जस्ट एज ए puppeteer controls his dancing dolls. The dancing dolls कशी तो puppet person तो control करता तशीच you are controlling all the living being. आमगेल जीवात्मा सगळं तू कंट्रोल करता म्हूण सांगता. तू सगळ्याचे हृदय आस. तू भायर येस भितर ते अंतू नरसिंह अंतू प्रार्थना न्हय बाहेर नरसिंहो हृदये नरसिंहो. हे सगळं केतल ते सीची. यू आर एव्हरीवन्स हार्ट. यू आर आउटसाइड एज वेल. सो कॉल्ड तुगेलो म्हट कोण वेगळो सुन्ना. तुगे लिडर म्हट वेगळं कोणा मेळना म्हण सांगता. कशी की एक बामूण बायले कंट्रोल करता तशी तू सगळं जीवाक कंट्रोल करता म्हूण सांगता हांगा. मागीर तू तर आमकां हें सगळें मेंटेन करूंक तू तर आमकां हेल्प करता. आमगेल जीवन अशी राबोवच्याक हेल्प करता. तू तर जीववायू. तू तर जीववायू. 2 पैया जालो 4 पैया जाओ सगळ्यांक तू एक मट्ट करता. उतले सोपूर आमी बतकून उतले व्हडले ब्लू वेल भितर नाजाल्यार तुतलेंची एकटो व्हड खंयची की मृग तांकां भितर एक मट्ट सगळ्या जिवांतूय तू आस. तशी सगळ्यांक तू पांय पडता. सगळें तुका पांय पडटाय. हे सांगितलं म्हणट भगवद्गीता मया दक्षेण प्रकृतीं सूयते सचराचरम. माय मेटेरियल एनर्जी देवाली मेटेरियल एनर्जी ती तर सगळ्याचेर कंट्रोल करता. यू आर द कॉज ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज. प्राण गुण आत्मने म्हूण सांगता. ते मिलियनियम एंड ऑफ द मिलियनियम तू तर आमकां व्हडलो प्रलय येवचे आनीक तू तर आमकां कंट्रोल केलें. हे समुद्राक उतलेची पावरफुल जावन आशिल्ले अंतू आमगेले अर्थाक बुड्डून येतील बगे. तुवें आमकां राखिलो असं म्हूण सांगता. मागीर येता कूर्म अवतार. कूर्म अवतार येता. कूर्म अवताराकय आमी हे भूमंडलाक मेन धोर हಬ್ಬದ कोणकी ಒಂದಾಕ ಕೂರ್ಮ. ಏಂತ ಮಂದ್ರ ಪರ್ವುದು ಪಾಲಾಳಿ ಮಂದರ ಏನ್ಸಿಲ್ಲ ದುದ್ದ ಅಂತೂ ಮಂದರಾಕ ಮುದ್ದರ ಬೋನು పొందాక तो దేను వచ్చున్నತ್ತಿల బగేక తంగ వచ్చును కూర్మ రబీల భూమిదేవి సారీ తంగ ఆర్యమ पित्रालो ಒಳ್ಳ ಲೀಡರ್ ಆರ್ಯಮ ತೋತ ಥಂಗ ರಬೀಲ ಉಚ್ಚುನು एक वर्ष अंतू तो हिरणमय वर्ष अंतू तोतस थंगा कूर्मा. ते कूर्मा पासून तांग सांगताई रिसर्वायर ऑफ ऑल ट्रान्सजेंडर क्वालिटीज. सगळं येंची आता सांगितलेले तुकुनो एक क्वालिटीज शुद्ध सत्व
तो तर शुद्ध सत्वारी आमका हे कूर्मा म्हणून सांगना पडे ಕೂರ್ಮಾವತಾರು ಅತ್ತ ಏ ಮಾತ್ರನೇ ಏ ಪಾಲಾಳಿ ಗಂಟು चवळे मात्रने कुर्मा इला आमगेले या भूमंडलाक हे सगळ्यांचे हांव पयरी ताजे मेजरमेंट ताजे लेंथ ब्रेथ ताजे रित्ते कुठ आसा सगळं म्हणून आमी विवरण केली तुतले व्हड व्हड भूमंडल धोर रब्बता यो कुर्मा again then strength joy who is Bhagwan full strength no 100% strength 100% beauty 100% knowledge 100% strength 100% wealth and 100% strength सांगितला 100% renunciation तळी सगळं त्याग तर हे स क्वालिटी देवाल स क्वालिटी तुले एकदा स्ट्रेंथ ते एक कूर्म तुले व्हडले सगळोच आमगेले भूमंडल सगळोच तागे फाटीर रबिला तो फाटीरी तो बॅलन्स कोर न्हू कशी रबिला तुमका कळता तो एका सौ कशी असता म्हणून कळता ताजे उंचार एक प्लेट दवरले तो कासोशी हल्ले ना ते प्लेट अशी हलुयात न्हय तशी आमी खंय कोण खाल पोण तिन्ना जाल्यार ह्यो लोक खंय नशीन जावन तिले तो उतले स्ट्रॉंग जावन ते बॅलन्स करून हे सगळे भूमंडल उतलेंच जंबूद्वीप ताजे बाकी द्वीप सगळं ताजे गर्भोदका ओशन नाल्यार गर्भोदका उदकांतू तो बॅलन्स करता ताज्यूंचार वेगळो आनंद तो सगळ्यात मात्र हांवें सांगिल देखून ताजे आमी विवरण सांगता युनिवर्सल फॉर्म actual form तेंता ते बहुरूप रूपितम you are the external energy external countless varieties of forms you are not real form you are not is not real you are real I offer respect you whose actual form cannot be perceived by mental speculation तेंता सांगिना तांकां आमगेले मन ना तू खंयचे ज्ञानी जावो खंयचे मेटेरियल आळान जावो देवा पासून जावो कुर्मा पासून जावो मीना शरीर जावो कसं कोणाक तांकां कोणा मनान जमना आमकां only through devotional service and only to devotees you can perceive only by devotees you are म्हणून सांगता your different energies are manifested countless form सगळं साना बीज तुकुनो ಒಳ್ಳೆ सगटाके तर सांगून जाला तशीची नॉन डिवोटीज जावन आशिल्ले हांकाय सिंपली काउंट डिफरंट एलिमेंट्स मागीर तुवें एक्चुअली तुगेन फॉर्म आरी तू कपिल जावन तू हे कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशना पासून सगटाचे पासून तुवें सांख्य योग सांख्य निदर्शनाय हे सांख्य हे कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशना पासून कपिल अवतारारी तुवें सांगून दिल्लें सांख्या पासून चड सांगून दिल्लें आस मागीर येता वराहु वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्नम शशिनि कलंग कले निमग्नम केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे थळी हांगा भूमिदेवी प्रार्थना करता तिका ऑलरेडी अजय हिरण्याक्ष आवळेरी तिका भूमी ವಂಚಿಲೇಲಿ ಅಂತೂ ತಗೊಂಡು ಕಾರಣೋದಾಗ उदका ಅಂತಕೂನು तिका रक्षण केलेली ती सांगता तुंता सॅक्रिफाईस तुंता रिच्युअल
यज्ञ अंतु आम्ही सांगत आहे अंतु भगवद्गीता यत करोशी यत स्नासी यज्जुहोशी दतासी यत इतकी जायलारी आम्ही यज्ञ करता जालारी तूचित तुकात जप यज्ञ ना जालारी तूचित तुकात आम्ही समर्पित कोरका म्हणून सांगत आहे तुगेले limbs तुगे sacrifice has great sacrifice as his limbs उतले ओढला limbs नाल्या तागेले पाय चोय तुतलेची super you are the supreme person महापुरुषाय purify the fruitive activities of the living entities अंतु मागिरी तन सांगत आहे ती म्हणारी तू 3 युगांइलो असं खै 3 युगांतू दोन्ही युगांइलो असं एक नीलवराहुजान येलो असं एक श्वेतवराहुजान येलो असं आणि एक येलो असं कलियुगांइलो खै म्हणून सांगत आहे तर कलियुगांइलो म्हणून भागवतान सांगत आहे कलियुगांक ते येलो म्हणून आमकां सांगूया जाल्यार आम्ही सांगत आहे चैतन्य महाप्रभु जानो तू आयलो तू 3 वेळा आयलो कलियुग आयलो म्हणून सांगत आहे भागवतान तू तावळ्याम गेला प्रभुपाद सांगत कलियुग आयलो चैतन्य महाप्रभु तर कृष्णाला अवतार बाकी दोन्ही युग एक श्वेत यें जावन आयलो आणि एक नील सुकर जावन आयलो ओके just a person chants fire from the piece of wood. The learned try to the learned malari शिकणे नाला कशी तुका ते अंतु तुकून fruitive activities by performing fruitive activities and mental process कशी तू सांगापासून बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते बोर ज्ञान शिकून 1000 जाण शिकतानी तांतू तुकुनु एक ना जाल्यारी 2 जाण तर म्हाका मनान करूं येतनी तुका मनान करूं येतनी ही सांगता भूमिदेव सांगता यू क्रिएट थ्रू माया बट आर डिवॉइड ऑफ माया तू हे सगळं सेन्स ऑब्जेक्ट सेन्सस देवताच सगळ्यांक तू केल्लो कशें तुका तू मायेन येयलो ना बाकी सगळ्यांक माया एन्जॉय कोरका दिकून तांकां सगळं दिना तुवें कशें तू मायेंत आयलो ना सांगता मागीर मेटेरियल क्रिएशन इज नॉट युअर डिझायर देवाला आग्रहान केलें बट ते उतुलकी जाण उदका पोंदाक पडले आसताय तांकां जीव तांगेल कर्म कालो आणि तांगेल स्वभाव पयर सांगिला टाइम तांगेल कालू कर्म मागीर स्वभाव हे तिनी जावन तांणी एंटँगल्ड तांणी अशी पडली तांकां मोक्ष दिवंक जाल्यार तांकां एका प्लॅटफॉर्म करून दिवंक नाजाल्यार तांकां एक जीव दिवंक तुगे बगेन तू सृष्टी केल्या बाकी माये पडले लाणांक एन्जॉय करूत तू सृष्टी केल्या तुगेले डिझायर न्हय ते यू आर द ओरिजिनल बोर यू आर द आदि सुकरा सक्ताचे हे सांगितलं म्हणटा देव ती प्रार्थना करता सक्ताचे हृदयान तू तू सक्ताले गुण कर्म सक्कटाले तू मना करता सक्ताले तू तर साक्षी परमात्मा जानू तू तर साक्षी म्हणून सांगता तशी मागीर येता आमगेले किम पुरुष वर्षा तू हनुमानिक तांगाची जन तांणी प्रार्थना करता श्रीरामा लगी प्रार्थना करता वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कामनीयम् दशमुख मौलि बलिं रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. मी रामापासून चढ सांगूचे काही ना, रामापासून सगळ्यांगे कळता, सगळ्यांगे कळता. लक्ष्मणा कुठा तू रामचरित्र सगळ्यांगे कळता. दुसरे ते सांगूचे काही ना जलारी अंगा हनुमंतु किम पुरुष अंतु वर्ष अंतु हनुमंतु पाय पडता. ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नामार्य लक्ष्मण शीलावृताय नम उपशिक्षित आत्मना उपाशित लोकाय. Larry worshipped with the selected verses. तुका उत्तम जाण असलेल्या श्लोकांत तुका हे प्रार्थना करता आई. एक दोन वर्ड न्हय, श्रीराम जय राम जय जय राम तशी. आणि का तुका सगळे क्वालिटीज अस फुल ऍडव्हान्स पर्सनॅलिटी तर तू इन कंट्रोल ऑफ हिज सेन्सेस अँड माइंड. मागीर वर्शिप्ड बाय ऑल क्लास ऑफ लिव्हिंग एंटायटी. सगळे तुका पाय पडताय. हे सगळं प्रार्थना तगे पासून सगळं रामचंद्रा पासून सगळे चांगनंतन काय ना नवे. आय सरेंडर टू लॉर्ड रामचंद्र. हनुमान सांगता आय सरेंडर टू यू लॉर्ड रामचंद्र. मागीर सांगा तू इथे आईला तू धर्म स्थापन करू का. तू धर्म शिकोमच्याक तू हे सांगला म्हणटा लॉर्ड राम ह्युमन फॉर्म आयलो टू टीच पीपल. इतकी तगेले तगेने रावणा मारू मात्र न्ही आम्ही कशी जीवन मुखार व्हरपाक. एक पत्नी वृत्तम नाजाल्यार मर्यादा पुरुषोत्तम. हे सगळे देवाल क्वालिटीज. ते देवाल क्वालिटीज आमकां दाखोवच्याक श्रीरामचंद्र आयलो. Otherwise, why would he, the enjoyer who satisfied himself, suffer the separation from Sita? तळी हे उतलेच प्रयास काणू इत्याये एमका तळी आमका आम्ही हे आळ सगळं मेटेरियल एन्जॉयमेंट नाजलारी कोण कसले दुःख ते तारण करूक यदा यदा ही धर्मस्य दुसरे रितेच ते सांगूचे काही ना धर्मुख ते इलो हांगा ता जन्म काढता नालरी अवतार घेता. ही टॉट फॉलो धर्मा. ही टॉट द followers of dharma. Magiri he taught the devotees that married life is followed by many tribulation. तो दाखवून दिता एका मॅरिड फॅमिली मला कशी बुद्धिमुट असत ना. सीता रामा ते सीता आणि उत्तेज कुठं ती महाराणी जाण आशिल्लेली तिने अनुभव जाणले तिने दुःख काण तिने काय ना तुलकीच तिका सुख सौभाग्य सगळं सिलेली ते रान्ना तू 14 वर्ष रन्ना तू तिचे कुठं वचून रामा कुठं वचून ते मस्त सवर झाली तवळे एक लाईफ म्हणून सांगितलं उतून मात्र सफरिंग असा म्हणून देव आमकां दाखोवन दिता. मागीर एक ब्युटिफुल ड्युटी एक राज्याची एक ड्युटी कशी हें कोरता ते रायान नाल्यार श्रीरामचंद्र राज्य भरण कशी आशिल्लो तू सात्विक ना जाल्यार तुले प्रजालय तें सरी उणे सरी जाल्यार ताका न्याय दिवंक म्हणल्यार ते आमकां श्रीरामचंद्र एक एक्झाम्पल. ओके मागीर श्रीरामचंद्राक ते वेरी लिटिल पुरो सन सर्वीस पुरो सन सर्वीस असल्यार ही इज प्लीजिंग तेंता रामचंद्राल क्वालिटी. वेरी लिटिल सर्वीस असल्यार पुरो एवरीवन बाय द देवता डेमन मॅन एनिमल बर्ड कसलेय जाल्यार कोणय जाल्यार एक सनची हे भूमीर आशिल्ले सनची जन्म जाल्यार देव प्लीज जातलो उतुलकी अयोध्या तुला सगळं तुवें बॅक टू गॉड हेड तू
वापस वेल्ला वैकुंठ वेल्लो के म्हूण सांगता मागीर येयला नरनारायण भारतवर्षारी नरनारायण भारतवर्षारी नरनारायण तांगा प्रार्थना करता नारद नारद प्रार्थना करता तू who mastered his senses, who has no material attachment. तांकां दोगांकय भारतवर्षारी तो सगळं धर्म मागीर ज्ञान मागीर त्याग मागीर स्पिरिच्युअल पावर ती म्हणू मागीर कशी आमी सेन्स कंट्रोल करता म्हणू मागीर आमगेल फॉल्स इगो नाल्यार अहंकार मिथ्या अहंकार तांतू चुकून सगळं कशी आमकां मोचन मेळका म्हूण सांगून तो थांगा बेसाला नाजाल्यार तो आमकां चांग करूंक बेसाला नारदू त्या दुखून थांगा बेसून प्रार्थना करता हें सगळं कर्तस्य सर्गादिषु य न बाध्यते न हन्यते देहगतोपि दैहिकैः म्हळ्यार although the Lord performs creation, maintains an annihilation of the universe, he is unattached. Early we already told universe सगळें तुम्ही कोरून जाल्लें तळी जलरी हें सांगिल्लें म्हणटची तूं तांतू तूं न्हू अनअटॅच्ड तूं हे बॉडी कशी अनएफेक्टेड जावन तूं आमी जीवन मुखार उरका म्हणून तूं हांगा सांगता खंय although he is witness of everything, his vision is unpolluted. तो सगळं चोयता आमी करचें आमी एक स्टेपार करचें सगळं चोयता तें सगळं चोयता जाल्यार तागेलो दोळो पोल्युटेड न्हय तो आमगेल दुख्ख सगळं काडता सगळं जगन्नाथ देखील तागेलो आमगेले दुख्ख चडता तशी तागेले दोळे ओड ओड जाता तळी आमगेल दुख्ख सगळं तो काडता बट तागेले दोळे पोल्युशन ना ताका दोळ्या पोल्युशन ना आमगे हरदे पोल्युटेड बट तागेले दोळे पोल्युटेड न्हय खंय लेट मी ऑफर माय obeisances unto that unattached and uncontaminated witness of the world. ते आशिल्लेले हांव नरनारायण तुमका हांव व्हड नमस्कार घालता मागीर सांगता ती म्हळ्यार प्लीज आमकां फियर ऑफ डेथ आमगेले मरणा भय आमगे हृदयान दुखून पेल्लां घालका आमची कशी आमी माइंड आमगे कॉन्सन्ट्रेशन कशी जावका आमगे माइंड कशी कंट्रोल करका हे सगळं सांगिल्लें ऑलरेडी योगा परफेक्शन ऑफ योगा कशी करका म्हणून तो सांगता मागीर हे सांगिल्लें म्हणटा प्लीज बिस्टो भक्ती योगा तो भक्ती योगा आमकां दी प्लीज बिस्टो इन्फेक्टेड बाय युअर माया तुगेले बाहिर शक्ती नाजाल्यार तुगेली माया आमकां आमगे दोळ्याक नाजाल्यार आमगे हृदयाक आमगे बॉडीक अशी कंट्रोल करता अशें आमकां तांतू तुकून एक मोक्ष दी आमकां तांतू तुकून कशी तांतू तुकून भायर येवंका म्हणून आमकां सांगून दी तें प्रोसेस कशी म्हूण आमी तूं पणस हेच सांकाळें तूं भांगरा सांकाळ जावयात रुपया सांकाळ जावयात नाल्यार लोखंडा सांकाळ जावयात ते खंयचे सात्व गुण रजो गुण तमो गुण आमी तांतू पणशी बांदून आसा तोली तांतू तुकून आमकां मोचन दी हे कृष्णा म्हूण सांगता नरनारायणा लेगीत मागीर ताच्या पासून चड सांगता ती म्हळ्यार भारतवर्षा पासून सगळं देवता असं पांय पडता ही भारतवर्षा पासून सगळं देवी देवताकय मोक्ष मेळका जाल्यार तांकां भारतवर्षार येवंका म्हळ्यार बाकी सगळं हेवनली प्लॅनेट हांव लास्ट क्लास हांवें सांगिल्लें हे जंबूद्वीप म्हणून सांगिल्यार आमगेल भारत खंड मात्र कर्मभूमी बाकी सगळं एन्जॉयिंग भूमी तळी ते आमकां
तांतू तुकून मोचन दिमच्याक ती देवता सगळं सांगत आहे आम्ही ये तिथे आमका ये भारतार येणू आमका मोचन दिमच्याक एका सनूच एक पाल्लो पुणी जावन आमका ये दी खंय कोण सांगत आहे देवता सांगत आहे What is the use of performing difficult sacrifices, vows of austerity? आमका act of charity on the earth, attaining temporary residence in the heaven. आमका टेम्पररी दिला देवता सांगत आहे तुम्ही स्वर्ग मेळता ना जाल्यार व्हडले लोक तसं म्हणून टेम्पररी इट इज जस्ट टेम्पररी तांगा केदान की ते एन्जॉय करून दुसरे खाल आयल्यारी तुम्ही दुसरी हांगा जन्म घेवंका ते दुखून आमकां ते सलेक जन्म नाका आमकां हें सांगिल्लें म्हणटा वन कृष्णा इन भारत वर्षा एकू कृष्णता आसा भारत वर्षारी and one kalpa in brahmaloka तळते कृष्णा एक वळता इला कळतने आमगेल भारत खंडारी आमगेल भूमीचेरी कृष्णावतार येयलो सगळो अवतार येयलो सगळं टांक येतात तुकून देव बॅक टू गॉड हेड वरता ये भूमी रे ना पडता तीता आमगेल भूमी ते भूमी रे ना पडता आमकां वापस वचा आमी सगळं उत्तून भाग्य केन्ने म्हणले खूब मेळ्ळा टायम at the earliest we have to go back आमका मेळ्ळा चान्स म्हळ्यार आमका हेवन नाका आमका भूमंडल नाका आमी हेची भारत खंडारी हेची भूमी री आमका जन्म मेळ्ळो आनी तो वेस्ट कोरनातिल्यान वी हॅव टू गो बॅक टू गॉड हेड तशी आयचे सेशन कंप्लीट जाता सकाळी प्रेयर्स तुमका मनान जाल्ले म्हूण लिखिता मागीर सांचनची ताजे विवरण मस्त जंबूद्वीपारी मस्त रिवर्स आसा एक उतल की 100 रिवर्स आसा तेंकाय हांव तुतले इमॅजिन करूं जमना ओके तळी हांव एक हें दाखयता जंबूद्वीपाचे तांगा बाकी तुमकां दिकू येताले उतल की शाकद्वीप क्राउंच द्वीप कुशाद्वीप सालमली द्वीप प्लाक्षा द्वीप जंबूद्वीप आमी कंप्लीट केले आनी नेक्स्ट आमकां उणेची ताजे पासून मनांक कोरयात ताचे बाकी सर्कल्स इतले म्हणून आमकां मनांक कोरयात इट्स अ ह्यूज थिंग ह्यान तूं सगळं जाणू चारी हें आसा एका इंद्रालय देवधानी मागीर यमराज जाले हें कोठार आसा सम्यमणी मागीर वरुणाल कोठार आसा निमलोचनी मागीर बोर्ड ऑफ मून विभावरी हें सगळं ताजेर आसा ते आमकां मागीर चोवूं आयच्या सेशना हाजे हांगा स्टॉप करता तुमकां सगळ्यांक मनान जाल्यार म्हूण लिखिता ते डावट असले क्लियर कोरयात नाजाल्यार आतां तुमकां क्विज दिता माताजी लगी क्विज 10 मिनिट्स आसा हांव आजी टायम काडलें म्हाका सांगिल्लें म्हणटा 5 मिनिट्स लास्ट टायम 9:45 आतां स्टॉप केलें न्ही हाजी 5 मिनटां अर्ली स्टॉप केलें हांवें ओके माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद दंडवत प्रणाम सगळ्यांक आयकून बेसलेल्या सगळ्यांक म्हगेल व्हड प्रणाम म्हगेल गुरुवार्यांक म्हाका इतलेंच सांगूक एक चान्स दिलेल्या सगळ्यांक नमस्कार वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी सुंदर जावन तुम्ही जंबूद्वीपाचे नववर्षाचे नव डिवोटीले प्रार्थना आमकां चंदकन सांगून दिलेले आसात खूप खूप धन्यवाद तुमकां आता राधिका भाऊ माताजी क्विज सांगताच्या बट यू माताजी All glories to Her Grace Nalini Rukmini Mataji. You may take 15 minutes more also. We are always pleased. Thank you so much. Wonderful session. Hari Bol. To kick start, last time आम्ही माताजींचे सेशन अनेक दुखून इवन ह्या सेशन्स एकदम अटेंटिव्ह अटेंडन्स करून तुम्ही ऐकल्यार माताजीन इतलं ऐकून आम्ही सांगितलं all the questions regarding this is very easy for you if your attention is there. So
हियर गोस. लास्ट टाइम आम्ही पुरा केलेले क्वेश्चन्सचे आन्सर्स असे असतात. डॅश इज लाईक अ लोटस फ्लावर हॅव्हिंग 7 आयलँड्स दॅट आर कम्पेअर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ लोटस. आन्सर भूमंडल. डॅश इज इन द मिडल ऑफ भूमंडला जम्बूद्वीप. इन जम्बूद्वीप कितले हे आसाची माउंटेन्स आणि कितले वर्ष आसाची 9 आणि 8 आन्सर. किंग ऑफ माउंट सुमेरू खै मेड अप ऑफ कसन सॉलिड गोल्ड. मिडल ऑफ वर्ष ऑफ जम्बूद्वीप इज इलाव्रत वर्ष. माउंट मेरू ब्रह्मपुरी हे माउंट मेरू वैर आसा म्हणून सांगितले. आणि 20 जे पर्वत आसा वट्टू फिलामेंट्स म्हणून मिळालं असतं कसं म्हणताची केसराचला माउंटेन. आणि एक्सेप्ट डॅश वर्ष अदर 8 वर्षस आर भौम स्वर्ग एक्सेप्ट भारत वर्ष. आज माताजी भारत वर्षाविषयी भारी चंद ख्याती सांगितले. आय एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन दॅट ऑल्सो. आणि लास्ट इलाव्रत वर्ष लॉर्ड शिवा इज द प्रॉमिनंट रेसिडेंट अँड वर्शिप्स लॉर्ड संकर्षण. सो संकर्षण देवाल प्रेयर्स आम्ही ऐकलीची इलाव्रत. आणि बाकी पूरा 8 वर्षाचे प्रेयर्स प्रिडॉमिनेटिंग डिटीज आम्ही हे ऐकलेलं. I'm taking one more minute to say that मस्त जणांना out of 10 marks घेतीलच. All glories गीता शणे माताजी, पूनम माताजी, विद्या, भारती माताजी, शैला माताजी, माया, दिव्या माताजी, पूजा माताजी 9, जयंती माताजी 9, दिव्या माताजी 9, रश्मी, वारिजा, हेमा माताजी सगळ्यां भारी चांग केलेलं. हरी हरी बोल. हरे कृष्ण. मोर देन द मार्क्स तुमगील ते तीव्र इच्छा देवाल विषय ऐकूच्याक अँड डिवोटी लाईक नलिनी माताजी तुम्ही हे केलेलं प्रशंसा केलेलं. दॅट इज व्हेरी वंडरफुल. सो प्लीज अटेंड हर ऑल लेक्चर्स. आय स्टार्ट क्विक क्वेश्चनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन सांगितलं माताजीने दशावतार सांगितलं. कोण दशावतार बरेलेले? पुरांतू अवताराचे दशावतार सांगितलंस. कूर्म असो, वराह असो, नरसिंह. कोण बरेलेले ते दशावतार? जयदेव गोस्वामी. जयदेव प्रभुजी. श्री बोल. थँक्यू सो मच हेमा माताजी. आणि मग कोण की एक माताजीने सांगितलं. व्हेरी वंडरफुल. अच्छा, माताजीने सांगले बाकी वर्ष 9 वर्षांतू भारत वर्षा मात्र इट इज फुल ऑफ ट्रेब्युलेशन, इट इज फुल ऑफ सफरिंग. बाकी वर्षांत पुरांतू एन्जॉयमेंट असं. बट ऑल द डेमिगॉड्स वॉन्ट टू कम टू दिस भारत वर्ष. कित्याक भारत खंडांतू जन्म घेवका म्हणून सांगितले. मेन रिझन्स कसं नसतं? कर्मभूमी. कर्मभूमी. राईट. आणि We can go back to Godhead. करेक्ट. वी कॅन. देवाने अवतार घेतील माताजी. वंडरफुल. ऑल 3 आर राईट. सो कृष्ण परमात्मा त्या परमात्मानं अवतार घेतील असं. आणि इट वी कॅन गिव्ह चॅरिटी ऑस्टॅरिटी ओनली इन भारतवर्ष खंडांतू. ताच खातीर तांणी सकट प्रार्थना करतात की दे हॅव टू बी हियर. ओके. भद्राशव कोणाला भूत? यमला. धर्मराजाल. करेक्ट. धर्मराज. वंडरफुल. करेक्ट. आणि हयग्रीवानं खंयचे 2 राक्षसा मारलेले? मधुकैटभ. मधुकैटभ. वंडरफुल. अच्छा, एक सँक्शन दिलेलं असेल नरसिंह देवानं की तुगल कितले हे दुखून लिबरेशन जातले म्हणून. 21 अप अँड 21 डाऊन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तांगेले प्रार्थना कसे नसले प्रल्हाद महाराजाले कोणे एक संक्षिप्त सांगित की माताजी कितलं सुंदर जाऊन एक तांगेल प्रार्थना सांगितलं प्रल्हाद महाराजान नरसिंह देवा सांगेल. हरे कृष्ण माताजी. कोणाला कसले मला सगळ्यांक लिबरेट करी म्हणतात मागून घेतले. इवन कोणाक अशी सगळ्यांक लिबरेशन देऊ का म्हणून मागून घेतले. वेल, करेक्ट माताजी. दिस वॉज वन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ प्रल्हाद महाराज. येस. आणि त्यांनी प्रार्थना करताची की देवा तू आमगेल हृदय दुखून पुरा जे असं इग्नोरन्स अविद्या आणि पॅशन जे असतं ते दूर करून हे जे इच्छा असं खंयचे डिमॉनिक जे मेंटॅलिटी असं फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज घेऊच खातीर त्या इच्छाक तू डिझायराक दूर कर देवा म्हणून. आणि मेक अस फियरलेस म्हणून. आणि फियरलेस विषय माताजीने लायकून आमकां एक मुखार सांगितलंस. थँक्यू माताजी. पूजा माताजी. राईट आन्सर. आणि गंगा देवी कसं धुता? आम्ही बाहेर की अंतरंगी चिकोल दूर करते ती? अंतरंगी पाप. बाहेरंगा दोन्ही. भाईले. आर यू शुअर? अंतरंगी. आर यू शुअर?
वय Yes. आम्ही गीता महात्म्य शिकताना मी शिकताची बट माताजी नाच सांगेलच गंगा देवी की मारताची खंच कतीर फॉर व्हॉट शुद्धीकरण बायले शुद्धीकरण पापनाश करेक्ट बाह्य शुद्धीकरण आणि अंतर शुद्धीकरण कसं करता आम्ही त्याची कतीर कसं करू का हरे कृष्ण हरे कृष्ण नामस्मरण हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಅಂತರಂಗಿ ಶುದ್ಧ ಕರು ಕದಲರಿ ಕೇವಲ ಹರಿನಾಮ ತಜಿಂಜತ್ತ ಬಾಯಿಲ್ದುಕು ನಮ್ಮಿ ಸಾಫ್ ದತ್ತಾಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 36,000 चलडू प्रजापतीले खंच वर्ष असेल त्यांनी केतुमाला वर्ष हरे तुम्हाला तुम्हाला हे प्रचिकेची टेक्निकल क्वेश्चन निंबू का जाता वंडरफुल गीता माताजी अँड ऑल अनेक प्रश्न लक्ष्मी देवीनं प्रार्थना कोण अति टोयता आणि कोण अति पडेना शिरपता वंडरफुल माताजीन सांगितलंस नळिनी रुक्मिणी माताजी आम गोत नासील ह्या विषय आम्ही वट सावित्री लक्ष्मी पूजा करताची विष्णू नारायणाचे भजन नारायणाक पूजा करता की कोणाला गरकड नारायण पूजा करती ती तांगरकड असता म्हणून सांगलं वंडरफुल करेक्ट सो तिगेल आराध्य देव की त्यामुळे तीच प्रार्थना करतना देवा तुम्हाला माते हात दवरी म्हणून सो तिगेल आराध्य देवा कोण पूज करता देन ओनली शी गिव्स बेस्टोज मर्सी ऑन दॅट पर्सन सो डेमिगॉड्स ती कसं म्हणलं माताजीन कसं म्हणलं की पुरा डेमिगॉड्स ब्रह्मा शिवा इंद्र कितले जण येत राहून रप्ताची दलरी ती कोणाक ह्या करता कोण नारायणा पूजा करता किंवा कोण व्यंकटरमणा पूज करता माताजीन सांगले खाली श्रीदेवी भूदेवीक नाही शिवाय व्यंकटरमणा सहित श्रीदेवी भूदेवी पूज करता ही देवी येऊन रप्त मात्र शी बेस्टोस मर्सी ऑफ मोर डिवोशनल सर्व्हिस मर्सी ऑफ मनी नाही बट मोर डिवोशनल सर्व्हिसेस ऑल्सो थँक्यू आणि लास्ट क्वेश्चन मागले मस्त उकून येताच क्वेश्चन निमगुया म्हणून बट मर्यादा देऊ का टायमाचे एक लास्ट क्वेश्चन आम्ही हे पूर्ण अवतारांतू दशावतारांत पळयले देव कूर्म वराह मत्स्य बोर असल पूर्ण अवतार पण प्राण्यान अवतार घेऊन येतात वाय वी शुड नॉट सी इट एज व्हेरी सिंपल व्हेरी मिडिओकर किंवा एकदम मटेरियल म्हणून पळोवचें कितें आमी की देव असल पुरा एनिमल्स अवतार आयला म्हणून कित्याक म्हणून आमी कॉन्शियसनेस कसं नसका ताजे निमित्त आम्ही त्या साधारण म्हणले का की ह्या पुरा अवतारांत आयला म्हणून देव म्हणून मत्स्य हे इग्नोरन्स पॅशन असता और कूर्म पळयला तुम्ही त्यांनी पुरा चंद दिसता की आम्ही मटेरियलिस्टिक व्यू दुखून पळयला त्यांनी कसं चंद प्राणी नाही बट देवान किती अशें हंतू हे घेतील असं कसं महात्म्य सांगेल माताजीन हंतू जीवी जंतू नाचता म्हणून दाखवेला आपल्या माताजी वंडरफुल राईट माताजी आणि इट इज प्युअर ट्रान्सडेंटल शुद्ध तत्सत्वांत असेल निमित्त वी आवर मटेरियल आईज कांट सी देवाले वी आर इनकन्सिवेबल श्रीला प्रभुपाद म्हणटाची की आमका आमगेल दोळे दृष्टी ना या आमगेल एक्सपिरियन्स जायनी आमक परसेप्शन जायनी मरते वस्तू ना म्हणलेकचे जायना आता आम्ही भूमंडल आम्ही पळयले जंबूद्वीप आम्ही दोळ्यान पळयली म्हणून ना म्हणचे जातो आम्ही वी कांट से बिकॉज इट इज इनकन्सिवेबल आम्ही मर्यादित आसा आमगेल ज्ञान म्हणून वंडरफुल दिस आन्सर इज राईट सो इट्स देव शुद्ध सत्वांत असेल निमित्त इज ट्रान्सिडेंटल इज पास्ट टेन्स आर ट्रान्सिडेंटल सो वी कांट टेक इट व्हेरी लाईटली वंडरफुल आणि 3 हँडकफ्स माताजीन म्हणलेले असेल खंच असेल ते आणि खंचे मोड सांगता असते हँडकफ्स वी आर ऑल एंटँगल्ड इन 3 हँडकफ्स तत्व ओके सांकाळी म्हणे माताजी सांकाळी खंच असता सांकाळी खंच मेटलाच असता बंगराचे लॉकड अनेक गोल्ड सिल्वर राईट जयंती माताजी आणि आयर्न व्हेरी नाईस आणि सिल्वर करेक्ट भांगरा कांकणस म्हणले कुनू आम्ही खुशी जावच नाका दे आर ऑल्सो हँडकफ्स सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट वी हॅव टू प्रे टू द लॉर्ड दिस इज द ब्युटिफुल थिंग खंचे हँडकफ्स ना काम म्हणून we are in sattvic rajasa tamo gun more important is we have to get out of this material world
हरी बोल. रामावतारा विषय सांगेल असं, नरनारायण विषय सांगेल असं. But I end my question answers session here. Wonderful. Thank you all, Matajis. Next time प्रभुजी दुकून वरी आन्सर मेळ का आमका, or might be कोणी प्रभुजी तुमका गाईड करचे असा मागशी बसून. But let me come to the foreground and answer. Thank you so much. आता तुमका नेक्स्ट गुगल फॉर्म घालता. आईचे लेक्चर कोण लाईक कोण ऐकायला, इट इज व्हेरी इझी फॉर देम. सो आता घालतरी तुम्ही मंडे भितर तुम्ही म्हाका मंडे 5 o'clock भितर ताजे आन्सर्स पटोवेत. वंडरफुल. सो म्हाका 14 की 15 जणांन पटयला. सो वी वॉन्ट मोर टू अटेंड दिस सेमिनार ऑफ हर ग्रेस नळिनी रुक्मिणी माताजी. थँक्यू सो मच. सांगितल्यान कसं चूक जाल्यार